विसोपरांत तुमकां येवकार। फाटल्या वर्सा जे रितीन गोवा मायल चलताले तशेंच चलोवपाचे। आमचो गोवा मायल्साक विरोध ना, कारण फॉरेन सावन जे गेस्ट गोंयांत येता ते 2 ना तर 3 वरां खातीर गोंयांत येता। तांकां ॲप डावनलोड करून टॅक्सी सुविधा घेवपाक वेळ ना। स्लिपी आसा त्योच सुरू करच्यो। हो विशय घेवन मंत्री मिलिंद नायकाक थळावे टॅक्सीवाले मेळ्ळे। आरडेक्स गोवा खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। तो आमचो गोवा माणसाचो म्हणल्यार लास्ट इयर आमी गोवा माणसाक नाका म्हणना, लास्ट इयर गोवा माणस चलताले न्हू तशेंच आमी चलोवपाचें म्हणून त्या इश्यू खातीर गेल्ले। कित्याक फॉरेन गेस्ट येता न्हू ह्यो 3 वरां खातीर येता, 3 ते 4 वरां खातीर। ताका तो ॲप डावनलोड कर आनी ताका ती गाडये ताका रॉंग टायम नासता। त्या खातीर आमी ताका एकच गेल्ले, ते स्लिपी आसा न्हू ते स्लिपीच तुजे स्टार्ट कर ह्याच खातीर गेल्ले इतलेंच। आनी आमी ताका ओपोज असो करूं ना कांयच। ह्योच आमचो इश्यू आसलो। लास्ट इयर कितें चलतालें तशेंच चलोवपाचें म्हणून स्मुथली, आनी काय आमचो इश्यूच ना। गोवा मायल्साचे आमचे टॅक्सीवाल्यांचे चालू आसले पळय ते तशेंच कंटिन्यू कर म्हणटा। मातशें कितें तरी तेंचे भितर इश्यू आसलेलो। ह्या पोर्टान काम करपी आमचे भुरगे आहा पळय, ते पोर्टान जे वेसल्स येतात तेजे खातीर भाडे मारपी ते आनी दुसरे कडेन खंय भाडी मारिना तितल्याच पुरते। दुसरे कडेन बोटी कडेच काम करपी ते, आनी ते ऑलमोस्ट 90% लोकल जा। लोकल म्हटलें की हांगासून वास्को पर्यंत धरून आहा। आमी फक्त सड्याकारा करता उलोवना, बरोबर मरे? सगळ्यांक घेवन करता ते, आनी ताका ते गोवा मायल्साची सिस्टम चलची ना। गोवा मायल्स येयली, हांगासून पणजे येयले, थंयसून थंय वचले, तर तांकां तें कोता पडना। ह्या विशयाचेर आमी तेंचेय कितें तरी भरपूर उलोवप आसलेलें। गोवा मायल्सवाल्यान ते थोडेशें आमचे कडेन मिटींग बी केल्ली। तेंचो कोण हेड आहा तो मुंबयच्यान 8 तारीख येता म्हटलेलो, पूण तरी आसतना हांगासर मातशें चड प्रेशर येवपाक लागलो। मागीर हांव सीएमा कडेन उलयलो आनी सीएमान मातशें इंटरव्यून करून ताका सोल्युशन काडला। आमी सगळे जाण सीएमाक देव बरें करूं म्हणटा।